वाळपय शेळपेच्या लोकांक जोर आणि आगवण सुरू जाल्या ती शिगेला बॅक्टेरियान उदकाच्या सॅम्पलाच्या टेस्टिंगचो रिपोर्ट आयलो। शेळपेच्या लोकांक जोर आणि आगवणीची साथ लागल्या म्हूण कळ्या उपरांत दोतोरांच्या टीमीन वचून लोक पितात त्या व्हाळाच्या उदकाचे टेस्टिंग केले तेन्ना बॅक्टेरियल इन्फेक्शनाची ही गजाल स्पष्ट जाली। आता दोतोर थंय वचून जागृताय करतात। वाळपय शेळपेचे लोक ह्या व्हाळाचे उदक पिवंक वापरतात। ह्या व्हाळांत गोरवा न्हावप धरून लोकांचे विधी मेरेन सगळें जाता। बुरशेपणां जावन जावन त्या व्हाळांत आता बॅक्टेरिया पातळ्ळा। लोकांक हागवक आणि जोर बादला तो शिगेला बॅक्टेरियन म्हूण आता उदकाच्यो टेस्टी सांगतात। पिवपाकूय खंय हेच उदक, हें उदक पिवपाचें ना म्हूण दोतोर आता लोकांक सांगीत भोंवतात। उदक कलेक्ट केलें तें पणजे व्हेल्लें कलेक्शन करून त्या रिपोर्टान कितें ट्यूबवेलाचें कांय बॅक्टेरियाचें इन्फेक्शन कांय ना म्हूण सांगलां, पूण स्ट्रीम्स आसा पळय व्हाळ दोनूय, त्या दोनूय व्हाळांत तें शिगेला म्हणटा तें इन्फेक्शन सांपडलां। ताका लागून आमी आज सकाळीं परत एक आईसी सगळ्या लोकांक कळपाक लागून तें उदक कशें वापरपाचें ना वापरूंक जायना म्हणून एक आईसी सकाळीं केल्या थंय। अवेरनेस जर केजीस आसा जाल्यार कित्याक काल पयर ह्या 3 दिसांक कांय एडमिशन बी कोण ना, कित्याक लोकांक आतां सेकंड टायम थंय अवेरनेस प्लस घरान घरान वचून प्रत्येकाचे तांणी सांगून आयले आमचे फील्ड स्टाफ जे आसा ते सोमारा। पण तांकां कितें स्पेशल ओआरएस बी कितें ओआरएस बी सगळें थंय अवेलेबल करून दवरलेलें आसा। ताणें घरान वाटल्या म्हूण सांगलां, पूण आमी ते एनएम आमची एक कॉन्ट्रॅक्ट आसा तिच्या घरान दवरलेलें आसा कोणाक गरज आसा जाल्यार। सो व्हडलो काय मेजर काय हे नाही सध्या तरी ना, जो पर्यंत ते पर्सनल केअर घेना म्हणजे तें उदक वापरपाचें बंद करना, कित्याक तें मेन इट इज ड्यू टू डेफिकेशन। संडास करतात आनी मागीर तातूंत व्हांवून येता ते वॉटर बोर्न न्ही तें शिगेला, ताजेरूच आमी तांकां अवेरनेस केला तें वापरूंक नाका। टँकराचें उदक जें आतां सप्लाय करता तेंच वापरा म्हणटा। बॅक्टेरियाचो रिपोर्ट येतनाच शुक्रारा गांवांत वचून वाळपय सीएचसीचे दोतोरांनी जागृताय सुरू केली। आम्ही या गावात आज एक हे घेतली सभा घेतली आणि सगळ्या लोकांक आम्ही बाय व्हिडिओ दाखयले की हे दूषित उदक पियाल्या उपरांत कितें त्रास जाता, कशें हे डायरिया सुरू जाता। पिवपाची कांयच गरज ना, हाच्या खातीर ट्रिटमेंट अवेलेबल आसा। ओआरएस बऱ्या भशेन घेतले जाल्यार हे दिवसाचे क्युअर जाता। सो लोकांनी भायर संडासाक वचचें न्ही हे म्हाजे कळकळीन तांकां हांव मागता। सगळे जाले उपरांत आता थंयचे पंच झेडपी थंय उदक आणि टॉयलेटींची व्यवस्था करतले म्हूण उलोवन दाखयतात। वॉटर सप्लाय तशेंच हेल्थ ऑफिसर रेग्युलर विजीट करीत आसा। ही वॉटर सप्लाय आमचे टेक्निकल टीम घेवन आयज येयलेले आसा, जेणे करून आमी दाबोशे पाणी कशें आमच्या गांवांत पावोवंक शकता हेचेर भाश चालू आसा। आमी उदक मेळना आमकां खंय उदकाची वार वयता, नळ न्हंयचेर वयता, उदकाची उदक भागयता आमी। लोकांची भितून कांय चुकना, उदक जेन्ना मेळ्ळें ते लोक खंय वयचे ना, व्हाळाक वयचे ना, न्हंयक वयचे ना। पूण आमच्या सट्टेच्या लोकांक उदकाची थोडो खेड्या खेड्यांनी आसता, खेड्या आमची गांवां पयस पयस आसा, त्या खातीर तांकां तो प्रॉब्लेम येता। मोठे मोठे लायनी घालपाक पयलींच्यो लायनी घातल्या आसत गेल्यो फुकट गेल्यो त्यो, आतां नवीन त्यो करूंक जायो। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी। घेऊ एक ब्रेक।